सॉरी फोन मारा ना पण अरे दरकार आहे एकट्या ओय दुरू काय ओय ओय दुरू काय म्हापसा पुलीस स्टेशनार आयिल्ले ते वाड्यावयले लोक वांगडा आसात सगळे जाण रिजन अशें कितें काल आमच्या वाड्यार रातचे 2 सुमार ते 4च्या दरम्यान 5 सस्पिशियस बायलां भोंवतालीं तोंडाक बी बांदून ती म्हणजे CCTVचेर बी सारके दिसतात. आमच्या वाड्यावयले जे ॲक्टिव्ह नागरीक आसलेले तेंच्यान तांकां अडकिले रातच्या 3 सुमार अडकिले. मागीर ती बायलां पळयली तेतूंत तरी आमच्या वाड्यावयल्या भुरग्यांनी एका बायलेक धरले धरले आनी पुलीस स्टेशनार दिले. म्हणजे आयज आमी आतां इन्क्वायरी करपाक येयल्ले की तेजें कितें जालें आनी ती बायलां आमचें कितें जालें आनी तेंचे कोण कोण वांगडा आसलेले तेंकांय धरले काय म्हणून पळोवपाक गेल्यार आमकां PIन सांगलें की ताका 41 केल्लें आनी ताका 1:30 सुमार पॉयंट दिवन सोडलें म्हणून. पण आमी म्हणटा कितें अशें आहा पळय आख्ख्या गोंयाभरान चोरयेचे हे चालू आहा. आतां हालींच पयलीं आमी म्हापसा नाचनोडकर ज्वेलर्स सोडले तेंकांय पुलिसांनी धरले ती बरी गोश्ट आहा. पूण अश्यो खुबश्यो चोरी आहा त्यो आजून डिटेक्ट जावना आनी चोरयो जावन डिटेक्ट करचे पेक्षा चोरयो जावपाच्यो एवॉयड केल्ल्यो बऱ्यो. आमच्या वाड्यावयली ही चोरी वाचली कित्याक आमच्या वाड्यावयले बरे एक्टीव आसलेले म्हणून ती वाचली. अशें सदांच जावंक शकना सदांच कोण रातचे थंय रावूंक शकना म्हणून पुलिसान आतां आमी रिक्वेस्टूय केला पुलिसान कितें फाल्यां टेनंट व्हेरिफिकेशन करपाचें म्हणून फाल्यां PIन प्रॉमिस केला फाल्यां टायमूय दिला 9 सुमार टेनंट व्हेरिफिकेशन करता म्हणून. ही सारकी काळाची गरज. टेनंट व्हेरिफिकेशन इम्पॉर्टंट कित्याक कोण रुमान रावता खंयसले रावता हें आमकां कोणाकूच खबर ना. एक घरांनी अशे 10 रूम्स आसात तेतून 20-30 जाण रावतात लोक आनी वळखीचे ना ते सकाळी फुडें वयतात आनी रातचे येतात ते कोणाक दिसना आनी खंयसले येयल्यात कांय ना. त्या खातीर टेनंट व्हेरिफिकेशन गरज आसा. आनी रातची पेट्रोलिंग ही सारकी काळाची गरज आहा. रातची पेट्रोलिंग जायत अशें पळय हे 2-3 बिंदास रस्त्या वयल्यान भोंवतात. हांव तुमकां CCTVचे फुटेजूय दिता जी बायलां दिसता सारकी क्लियरली तोंडाक बांदून भोंवतात ती. अशी जर भोवले पेट्रोलिंग पुलिसांनी केलें जाल्यार हें जावंक शकना कित्याक ती बायलां पळयटली नाल्यार पेट्रोलिंग आसता म्हणून येवचेच पसून ना कित्याक हे एवॉयड म्हणजे हे प्रिकॉशन घेवंक शकता. आनी मेन म्हणजे प्रिकॉशन इज ओन्ली क्युअर म्हणटा पळय तशी गोश्ट. प्रिकॉशन घेतल्या शिवाय जायना. आमचे जे नागरीक आहात गोंयचे नागरीक आहात ते कशे आहात दीसभर काम करून रातचे न्हिदतात आराम करतात पूण ते उठोवं शकना हे रातचे तांकां पळोवपाक हे चोर येतात काय ना तांकां. तेच्या खातीर एक आमचें माध्यम एकूच पुलीस आसा म्हणून पुलिसांक रिक्वेस्ट करपाक येयल्ले रातचे मातशें पेट्रोलिंग करपाचें जेणे करून ह्यो ज्यो चोरयो आहात आनी गोंयभरान एक्सेसेबल आहा इजिली त्यो चोरयो करून पळोवंक शकतात. म्हणून तेंच्यांनी म्हाका दिसता ह्या वाड्यार आमचे भोंवतालीं काल पूण अशें कांय आयकोंक येवंक ना कितें चोरयो करून गेल्या म्हणून. पूण तेंच्यांनी एटेम्प्ट केलो काल अशें परतूय येवं शकतात म्हणून तांकां धरपाची सारकी गरज आहा. तांकां धरून तेंची आख्खी जी टीम आसा फूल टीम आसा ती टीम हांगासर अरेस्ट जावपाची गरज आसा तरूच हे चोरयो उरतल्यो. ही बायलां कशी कितें येयल्ली कितली जाणां आसली? ही बायलां 5 जाणां आसलेली जी CCTV आहा आनी टोटल तोंड बंद करून मास्क घालून आसलेली. म्हणजे तेजेर प्रायमा फेसी पयल्यारूच कळटा तांकां ही कितें तरी वायट करपाकूच येयल्ली म्हणजे ही चोरयो करपाक नाल्यार आनी कितें तरी करपाक. आतां चोरयो करपाक येयले जाल्यार चोरूच वयतले पूण जर तेज्या भायर कितें करपाक येयल्या म्हणजे जर कोणाक मारपाक येयल्या मर्डर करपाक येयल्या जाल्यारूय आमी सांगूंक शकना कित्याक तेंच्यांनी जशी येयल्ली पळय ती सारकी फूल 5 जाणां तोंडां बांदून आसलेली. तुमकां कशें कळ्ळें कितें येयला न्ही तो कोणी पयली? आमच्या एक वाड्यावयलो नागरीक आहा तेणी ताका पयली आनी होल मारलो तांकां पळयतना बिल्डिंगेन घुसतना होल मारलो तशी ती पळोवंक लागली की तिका चेस केली एकटी मेळ्ळी मागीर तेणी फोन केलो PCRाक पिंक फोर्स आयली PCR आयली
आणि त्यांना पोलिसांच्या स्वाधीन केले. आता PIक आम्ही विचारले, तुम्ही सांगले की तिका दंपारा देडाक सुमार बॉन्ड दिले म्हणून. पण बाकीची 4 जाणां आसली त्यांच्याबद्दल कोणाक कांय खबर ना कितें केलें ते. तिका जर धरली जाल्यार तेज्या थ्रू तेंकांय मेळों शकतालें, पण तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावंक ना. ती जावपाची गरज आसली. सर अशें म्हणटा तेच्या वांगडा भुरगीं आशिल्लीं धाकटी ना, भुरगीं नासलेली धाकटी. 5 जाणां सारकी यंगूच आसलेली आनी बरी भोंवताली सारकी. म्हणजे बिंदास तोंडाक आमी दिता तुमकां CCTV आसा फुटेज आमी तुमकां दिता. तुजें नाव कितें? सुजल बरे. हां? सुजल बरे. सुजल बरे. सुजल बाब, नेमकें कितें जालें? कितल्यांक सुमार ही तुमकां दिसली? ती सारकी जाली 4 गे आनी ती हांव जस्ट सकयल येयल्लो आनी ती हांव बोल्लोलो भितर तर. तितक्यान 5 जाणां बायलां येयली आनी एकटी बिल्डिंगेन पार्केन घुसलेली ऑलरेडी. तितक्यान हांवें तिका वय म्हटलो. तितक्यान ती धांवली तो हांवें फ्रेंडांक कॉल केलो. ती फ्रेंडाच्या एरियेन घुसली खंय प्लेस? स्टेडिया वाड्यार. आनी घुसली आनी मागीर फ्रेंडांक कॉल केलो भायर यो म्हणून. भायर येता जाल्यार ती कोणूच ना. सगळीं फुडें गेली. त्यार आमी गाडी घेतली आनी तेच्या फाटोफाट गेले. तितक्यान ती झाडांनी बी धांवली शेतान बी. तितक्यान एकटी गावली आमकां. मागीर तिका धरलो आमी आनी मागीर पुलिसाक कॉल केलो. तूं रातचो कित्याक भायर बसलेलो? आनी जस्ट येयलो खंय गेल्लो तर तूं? कामाक.